नाशिकातल्या सिन्नर वाठारांत भटक्या सुण्यांनी एका शाळेच्या विद्यार्थ्याचेर केल्ल्या हल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागला। ह्या हल्ल्यात विद्यार्थ्याक गंभीर दुखापत जाल्या। एकाच वेळार 4 ते 5 सुण्यांनी ह्या विद्यार्थ्याचेर हल्लो केल्ल्याचे ह्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटा। लागींच आशिल्ल्या लोकांनी धा मारून ह्या विद्यार्थ्याक वाटयलो। 12 मेक सिन्नराच्या भौशीक वासप घरा लागीं हो प्रकार घडलो। नाशिकांतल्यान खाजगी भलायकी केंद्रात ह्या विद्यार्थ्याचेर उपचार चालू आसा।